आशीर्वाद गावकर गावकरवाडा माये आज्ञात मठाकडे रस्तो गेला वयले सायडीक ग्रावणाकडे थंयसर 3 दीस जाले. सो तो एकटो हमाली आशिल्लो लक्ष्मण म्हणून. तो सांगपा लागलो की हांगासर कुत्रो एकटो आसलो, त्या कुत्र्याक तो घेवन गेलो म्हणपालो आनी तो भयान सकयल येयलो. तेज्या उपरांत आमकां कळ्ळें मागीर एकूच कुत्रो येता काय आनीक पयलीं येता बी? तो म्हणटा की एकूच व्हेला, ह्या दिसान तरी एकूच तो व्हेला असो तो सांगतालो. त्याकूच आपण वतना पळयलो आनी आपूण भियालो मागीर तो सांगा सकयल. म्हाका म्हण तिसऱ्या मनशा कडल्यान कळ्ळें मागीर की अशें अशें जालां म्हणून. हांव नासलो घरा. हे पयलेच फावट येता का ह्यान हय पयलीं फर्स्ट येता? टायम अशें जालें गजाली फर्स्ट टायम. आनी कितके वाग आसा ते? एकूच आसलो म्हणटालो तो. वाघ म्हणल्यार बिबटो म्हणटालो तो. बिबटो? हय. ह्या वाठारांत ही गजाल पयले फावट जाता. हय पयलीं अशें खूब जाण म्हणटा, पूण अशें कुत्र्याक बीन घेवन गेले ही फर्स्ट टायम गजाल जाली. आमी तर आयकलें की फर्स्ट टायम गजाल. त्या प्रमाणे म्हणजे रातचे काळोखान बी वयपाक मातसो भंय हय कसो मातसो दिसता. भंय दिसता. हांगा येवपाक सुद्दां भंय दिसता. पयलीं आमी हांगासर रातचे सुद्दां येताले रुमा कडेन. पूण आतां मातसो ह्या 2-3 दिसांक मातसो भंय दिसता येवपाक. मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें केलां हांगासर येवन? ना पंचायतीन म्हाका अशें लेटर केलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आनी तांच्यान थंय पिंजरो घातलो ताका. सकयल तो पिंजरा हय पिंजरो घातलो सकयल जायला. काल राती घातला तो पिंजरो. हय. लक्ष्मण वैजू चांदेकर, मी चंदगड, पात्राव कालिदास कवळेकर त्याच्याकडे काम करतो त्यांच्याकडे. आणि संध्याकाळी सुट्टी होती, मग त्या संडासला मी गेलो होतो वर. मग तिकडून संडासला जाऊन येताना रोडलाच 5-6 कुत्री आली. कुत्र्यांना मी पहिलं पाहिलं. त्यातली 5-6मधली ते 4 कुत्री वापस आली इकडे. 5 एक राहिल्या तिथे. एक राहिल्यानंतर डायरेक्ट आतनं बिबट्या आला. बिबट्या आला आणि त्याला पकडलं डायरेक्ट. मग मी एक 15 फुटाचं अंतर होता, बघितलं त्याला बरोबर. बघितल्यानंतर मी डायरेक्ट जे व्हाळातून उडी मारली ते गावळानं गेलो. गावळातून वापस असा त्या बाजून इकडे आलो आणि इकडे येऊन सांगितलं एवढा होता. हां म्हणजे मोठा होता एकदम. मोठा होता. किती होते वाघ? एकच होता. एकच होता. प्रशांत भानुदास गडेकर गावकरवाडा वाठारांत रावता. आनी 1-2-3 दीस जाले की एक बिबट्या वाघान हांगासर एक धुमाकूळ घातलेली आसा की पयलीं येय तो हेवटेन, पूण काल एक पयर तेणें एक स्वता एक हांगासर आमचे कोण तरी एक हमाली टॉयलेटीक म्हणजे वयतालो, ताका तो दिसलेलो आसा. आनी दिसून 5 कुत्रे खंय तेज्या फुड्यान येयले, पूण तेणी एक पेट्याक आपले तोंडान धरून व्हेलो, खाल्लो ताका. पूण अशें परत परत हे अशी घटना घडोवंक जायना. हांव एक मेन म्हणजे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता, परतून हे आमचे लोकल आमदार आसा ताका एक सांगूंक सोदता की बाबा तेणी ही जी घटना घडल्या तेजेर आपले खंय तरी एक लक्ष घालून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आनी जाता तितके बेगीन कितें तरी तेजेर तोडगो काडचो. नाजाल्यार एक आमचे लोक हेवटेनसून एक रानान मातशें आतां काजीचो टायम येतलो कसलो टायम, पूण ते रानान बीन वचोंक शकता. जप करून जर तांकां जर आतां तेणें पेट्याक खाल्लो, फाल्यां लोकांक जर तेणी हानिकारक कितें जर घडलें जाल्यार खंय तरी एक आमी लोकल लोक आहा तांकां त्रास जावंक शकता. ताका लागून हे हांव आमदारा कडेन प्लस आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहा तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगींतले बेगीन तेजो कितें तरी तोडगो काडचो आनी ताका खंय तरी तेजे एक व्हरून ताका एक बाबा दवरचो काय कितें तें करपाचें तेंचेर आसा. तेंच्यांनी कितें तरी तेजेर तोडगो काडून आमकां हे बिबट्या पासून एक सुरक्षा दिवची, हे इतकेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी एक लोकल आमचो आमदार आहा तेज्या कडेन मागता.